सीएमान थोडे सजेशन मागलेले की बजेटान कितें चेंजीस करपाक काय आमचे मनातले कितें बजेटान घालपाक. सीएमाक सांगपाक सोदता एज्युकेशन आनी हेल्थाचेर प्रायोरिटी दी, कित्याक फाटलीं 10 वर्सां सुमारे ना म्हणल्यार 10% ड्रॉप केला बजेटांतलो पयशांतले. कित्याक 2021 ते 22 19,000 crores आशिल्ले आनी आतांचे बजेट पळोवपाक गेल्ल्या वर्साचे 25,000 crores आसा. नो डाऊट बजेट वाडयला, पण जेन्ना बजेट वाडयला तेन्ना पर्संटेज ऑफ जे एलोकेशन आसा एज्युकेशनाक आनी हेल्थाक तो देंवयला. एक सामान्य मनशाक कितें लागता ते म्हणटा एज्युकेशन आनी हेल्थ. आयज कितलीशीं भुरगीं आमची IAS ऑफिसर जाला काय, कितले भुरग्यांनी AI ट्रिपल क्लियर केला काय, कितले भुरगे आमचे IITन गेला काय, हे जेन्ना आमकां पळयता तेन्ना आमकां कळटा की आमचे एज्युकेशन लेवल खंय आसा ते. पळोवपाक गेले जाल्यार खुबशीं हॉस्पिटलां भायल्यांच्यान 5 स्टार दिसता पळोवपाक, पूण भितर गेल्यार तेतून 5 स्टार मिशनरी आसना, नाही चलता ती मिशनरी आसना. अशें दिसता की पळोवपाक गेल्यार बजेटान खुबशी गोश्टी घातला की बजेट वाडयला आनी इन्फ्रास्ट्रक्चरान पयसो घातला म्हणून. बरी गजाल, रोड्स बरे करपा खातीर तेज्या खातीर घातला, डेव्हलपमेंटाचे अगेन्स्ट ना, पूण हे रोड खरेंच गोंयकारां खातीर आमच्या खातीर केला काय कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशना खातीर केला हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क. कित्याक काय म्हणल्यार खरें आमचे ज्युएल, खरें आमचे वेल्थ समज आसा जाल्यार एज्युकेशन आनी हेल्थ. पळोवपाक गेल्यार म्हणलें आता की जब पडेगा इंडिया तब बडेगा इंडिया म्हणटात, आनी दुसरी गजाल जब सिर सलामत तो पगडी हजार. जेन्ना एज्युकेशन आनी हेल्थच सारकें ना जाल्यार आमी कसले गोंयकारपण आनी डेव्हलपमेंटाचे उलयतात. खुबशी गोश्टी अशी घडटा की आमी आयज म्हणटा एज्युकेशन आमी लिटरसी रेट इतली हाय आसा आनी ही गजाल, बट पर्संटेजान देंवयली जाल्यार खऱ्यांनी हाय उरतली काय कितें तेजेर एक क्वेश्चन मार्क येता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.